5 जून हो दर एक सुवातेर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर्यावरण दीस म्हूण मनयता आमी. पूण एनवायरमेंट डे हाचो अर्थ कितें? इज इट ओनली अबाउट प्लांटींग ट्रीज? एनवायरमेंट बेसिकली म्हणल्यार जे लोक रावता तेंच्या सरावंडींग कशें आसा तें पळोवपाक जाय आमकां. तांकां उदक मेळटा काय ना तें पळोवपाक जाय आमकां. आर दे ब्रिथींग फ्रेश एअर? पयल्या सगळे कडेन पोल्युशन चालू आहा. कसलो एनवायरमेंट करता आमी? हो रस्तो पळय हांगा, हो रस्तो जो आसा सामकें वायट पोजिशन कंडिशनान आसा. आनी हो आयजूच न्हू, म्हाका दिसता लास्ट 6 months जेन्नासून हो डेव्हलपमेंट काम चालू जाला रोडाचो, तेन्नाच्यान हो जो वाट आहा, जी वाट लागून दवरली आहा गव्हर्मेंटान. आतां कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? हो पयलीं आशिल्लो MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आशिल्लो. आनी जेन्ना हो डेव्हलपमेंट जालो चालू तेन्ना MBR म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टरान हो हातीन घेतलेलो हो प्रोजेक्ट. तेणें हांगा डिगींग चालू केलें. पूण हो जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका इतलें अक्कल ना. इज इट द फर्स्ट टायम इज टेकन अप सच अ बिग प्रोजेक्ट? Before starting any work of a primary road, you need to make a service road. आणि सर्विस रोडाक इग्नोर केला. सायनेजीस घालूना, सेफ्टी मेजर्स घेवना, प्रॉपर लायटिंग ना. सो जे लोक हांगा रावल्यात तांकां कसलो फ्युचर आनी कसलो सस्टेनेबिलिटी फॉर अ बेटर फ्युचर म्हणून तुमी दाखयता? जेन्ना आमचो प्रेझंट धोक्यान आसा, people's life is under risk, under threat. How can you talk about future? Kortalin जो constituency आसा पळय, it has become orphan. No one is there to take care of Kortalin constituency. जो आमदार सांगून गेला पळय आपण BJPन वयता डेव्हलपमेंटा खातीर, डेव्हलपमेंटाचो डी सुद्दां जायना कोर्तालिमान. इतले इश्यूज आसा. I think we will come every day on the streets. Every day we will be on the streets. आणि आमदाराचें नांव आमकां प्रत्येकदां घेवचें पडटलें. तुमकां टार्गेट करना आमी कित्याक तूं गेल्लो BJPन हें सांगून तूं डेव्हलपमेंटाक वयता. पूण प्रत्येक गांवांनी पळय तूं, प्रत्येक वॉर्डांनी पळय प्रॉब्लेम चालू आसा. आतां MBR प्रोजेक्ट घेतलो दाबोली तेवटेन, म्हाका दिसता there was one person who sadly passed away. Before that somebody broke his hand. आणि असे खूपशे ॲक्सिडेंट जाला which have gone unnoticed. आमचो प्रेसिडेंट काँग्रेसीचो बाब अमित पाटकर आणि सगळे सिनियर काँग्रेस लिडर्स ते वचून MBRचेर कंप्लेंट सुद्दां केला. पूण हो MBR जो आसा निदून आसा. कित्याक? ताका विचारपी कोण ना. गव्हर्मेंट इज विथ हिम, लोकल बॉडीज आर विथ हिम. सो हांकां गोंयचे जे लोक आहा पळय तांकां दे डोंट बॉदर फॉर देयर लायफ्स. जर MBR काय करिना जाल्यार वाय इज अ लोकल पंचायत इलेक्टेड? सांकवाळ जो पंचायत आहा कित्याक म्हूण तुमी इलेक्ट जावन आयला हांगा? हो कोणाकूय लागू हो वॉर्ड. पूण तुमी कितले पंचायत तुमकां खबर आसतलें पंचायतीन कोणाक दिश्टी पडना हो रस्तो? कोणाक दिश्टी पडना जे लोक त्रास घेवन वयता हेवटेन? तुम्ही मस्त बसल्या मरे आपल्या खुर्चीर. जर तुमकां जायना तुम्ही फूल आख्खो पॅनल डिझॉल्व करा रे. याला ओनली दे फॉर करप्शन असे लोक म्हणटात. तुम्ही फक्त आपली बॉल्सां गरम करपाक तुम्ही आसा खुर्चेर. लोकांचो मुद्दो कोण घेतलो रे? आमदार न्हिदला, पंचायत न्हिदला, MBR सुशेगाद बसल्या घरा. We want that if an environment day is celebrated, let it not be on the cost of people. We demand the government to deploy a traffic cell, a traffic cell representative to be on the streets. लोक अशेंय म्हणटात since the time the rule is come, चलान मारपाचें ते स्ट्रिक्ट जाला तेन्नाच्यान कोण दिश्टी पडना रस्त्यार कित्याक तांकां पयशे मेळना म्हणून. आतां लोक अशेंय उलोवपाक लागला. So we request the government authorities to come in action, to take necessary actions
to put people here, put the traffic representatives on the road so that the traffic is monitored. People understand how to go, how to come. म्हाका दिसता 2 काय 3 वीक पयलीं एक बस हांगा पलटी जाल्ली थंय मुखार, तरी पूण म्हाका दिसता पंचायतीन कांयच एक्शन घेवना. Have the panchayat written to the local MLA or to the concerned department about this particular plight? 2 दीस पयलीं म्हाका दिसता हांगाचे बसी जे चलता वा रस्त्यार तेंच्यांनी रावन हांगा माती घातला, because it's a threat to their life, threat to the passengers. So we demand the roads to be fixed. Every year the people of Zuari Nagar face tremendous issues of flooding, water coming into their house. कित्याक? Because there is haphazard development. Drainage जे आसा, ड्रेनेज लायन आसा पूण ताका क्लीन करून घेना पंचायतीचे पंच. बाबा तुम्ही कित्याक आसा? नाका जाय जाग्यार तुम्ही डेव्हलपमेंट करता विदाउट एनी प्लॅनिंग. पेवर्स घालता. अरे ड्रेनेज क्लीन करा, उदका वचपाक वाट सोडा. People are suffering and government is just turning a blind eye to the people of Kortalim, people of Zuari Nagar, people of Sankwal. So is the panchayat, so is the MLA. So we demand a strict action and we demand the government officials to come and make sure that these potholes are filled. People traveling on the road are safe. There is a traffic police deployed in this junction, proper signages, proper safety measurement and proper lighting has to be done immediately. PWD contractor जे आसा जेन्ना ते कोटेशन घालता ते कॉस्टिंगान तांच्यान रिस्टोरेशन चार्जीस आसता, ते कॉस्ट इन्क्लूड करता फॉर रिस्टोरेशन. ओके, पूण जेन्ना एक काम चालू करता ते रिस्टोरेशन करना, सो ते आपले बॉल्सान ते पयशे दवरता, एक्स्ट्रा पयशे. सो आमी जेन्ना ब्लेम करता PWD इज नॉट द ओनली डिपार्टमेंट टू बी ब्लेम्ड, बट इट इज अ मेजरली द कॉन्ट्रॅक्टर हेज टू बी ब्लेम्ड. द डिपार्टमेंट हेज टू पुल द कॉन्ट्रॅक्टर्स टू फिल इट अप. सेकंडली हो जो रोड हांगा पॉटहोल्स कित्याक चड आहा? कित्याक हांगा क्वॉलिटी ऑफ रोड इज नॉट अप टू द मार्क. की हांगा हेवी व्हेकल्स वयता हेजेर. सो हो एकूच वाट आहे हेजेर हेवी व्हेकल्स वयता, आनी इफ यू वॉन्ट हेवी व्हेकल्स टू ट्राय ऑन अ पर्टिक्युलर रोड देन हॅज टू बी अ डिफरंट कायंड ऑफ क्वालिटी एंड डिफरंट डेन्सिटी ऑफ द रोड टू बी डन, which the contractors are not fulfilling, and that is the reason why we have potholes every year in this area. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. We will go up till MES junction. खंय potholes आहा पळय, लोकांक कळपाक जाय की बाबा हांगा potholes आसा. कित्याक potholes अशें आसा काय कोणाक दिश्टी पडना. ताका त्यांच्या अवेअरनेसाक लागून and for them to be known and for them to be alert, we will just be planting saplings there so that people know that there is a pothole there for safety. कित्याक जावन जालें? कित्याक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पयलीं ब्लेम करपा जाय कॉन्ट्रॅक्टर हाचे ते. कॉन्ट्रॅक्टर ते सारके आमचे कॉन्ट्रॅक्टरान ते लेवल करूंक ना. सेकंडली ही प्लॅनिंग जी आहा ती अथॉरिटीची, ती कोणे हायवे अथॉरिटीची आनी एमबीआराची, ती प्लॅनिंग सारकी जावं ना. कित्याक जावं ना? कित्याक तेणी ती लेवल करपा लागले. तेणी ती एक्चुअली करपा जाय एक सर्वीस रोड. ती सर्वीस रोड अजून जावंक ना तेंगेली. ती आतां प्लॅनिंग करता. आतां चोवपाक गेल्यार आतां सर्वीस रोड कोत्ताय थिंग सायडींतले, पूण ती सर्वीस रोड इज नॉट अ सर्वीस रोड, इट इज अ मेन रोड कोत्ताय ते एक्चुअली. कळ्ळें तुका न्हू? ती पोटहोल जावपाचें कारण कितें आहा? ती लेवलिंग जावं तेगे सारकें, तेंगे प्लॅनिंग सारकें ना म्हणून ते सारकें मॅस चालू आहा. आनी तेका लागून तोच पडलो, सपोज फाल्यां परवा पावस पडलो, ओके, तेच पोटोलांक उदक पडटलें. कोणूय बायक मनीस वयता, कोणूय वयत जाल्यार शुअर तो पडटा थिंगा. ते पडपा चान्स कित्याक पडची ना, कितली डीप आहा ती. कित्याक तो माती गायली, ती बेश्टी हाय लेवल माती गायलो आहा. ते प्लॅनिंग करता माती घालपा बसून. माती घालपा जाय, पयलीं फातूर घालताय, मागीर मातयेर घालताय. तेणी डायरेक्टली माती गायलो आहा हेजेर. देखून ती पावसान ती उबला. आनी कितली गाडयो, कितली बसीस तुमी चोयता आतां आमच्या फाटल्यानूच कितले बसीस येताय, कितले ट्रक वयताय. ते माती इर्जोन जावन ती पडून जाता तेका. सो हांव मागता ताबडतोब एमबीआर एनी हायवे अथॉरिटीज जे आहाय ते ताबडतोब एक्शन घेवपाचें. आतां ही हायवे पसून येता, आमी ऑलरेडी सांगलोलें ही हायवेची एक्चुअली गरज ना. कित्याक आमची गोवा, आमची जुवारी, आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हो जागो जो आहा तो एक्सपेन्शन करपाक प्लेस आहा. इट इज नॉट कंजस्टेड. अजून पूण ते कशें जावं ना. इजिली आमकां ते अंडरपास करपा जातलें. ओके, इफ बरे भाशेन प्लॅनिंग केलें जाल्यार, इफ स्टडी केलें जाल्यार यू कॅन सेव लॉट ऑफ लँड ओवर हियर. एक ते कंस्ट्रक्शन जालो आहा, यू हॅव सेव्ड. आनी तुका फाटल्यान व्हडलो वॉल बांदताय. दिस इज अ स्पॉयलिंग ऑफ आवर रोड, स्पॉयलिंग ऑफ आवर प्लांट्स. सगळें डिस्ट्रक्शन जाता हिंगा. मुखार हिंगा गटर अजून जावं ना.
गटर जायना जाल्यार उदक मागीर पुतून रस्ते जातले आनी पुतून खड्डे जातले आनी पुतून लोक मरतलो. दिस इज द प्लॅन ऑफ आवर मिनिस्टर आमचे गव्हर्मेंट. तांकां ते सारकें काम करपाक गरजूच ना दिसता म्हाका. तुम्ही पळयतात GNH.